आमची पुराय क्लास बंक करून पावले वॉटरफॉलार. आमची सो कॉल्ड टॉपर्स आणि शिकपी भुरग्या शिक्षकान बेजार येयलो. सो आमी म्हणले वॉटरफॉलार या. जे कोण जादू रेनकोट घालून येयले तेमकां आमी बायकान धाडलो आणि निर्लज्ज भुरगे आमी कारीन उडयलो. आमी सगळे काकोलीम पावल्ले बट आम काकोलीम बिचार पावले नासले. वयली व्यू पळयन आमची मित्र लोकांन म्हणले वाव. मागीर तांकां कळ्ळें की सकयल स्टेप्स घेवन वचपा म्हणून. स्टेप्साची ट्रेकिंग कंप्लीट करून आमी एक असली वॉटरफॉलार पावले जो की बिचार मेळटा. ह्या वॉटरफॉलार डीप डायव्ह मारपाक मेळना बट नॉन स्विमर आणि मोर एडव्हेंचरस लोकां खातीर बेस्ट. वॉटरफॉलार न्हावले नंतर आमी बिचार न्हावपाक चित्ताले बट व्हडले व्हडले फातरा पळयन आमी चिंतले की फोटोच काडला बरे. ह्या एन्जॉयमेंटाक केन्ना मागे सँडल वोसाडेन व्हांवून गेले ते म्हाका कळ्ळेच ना. हांव समजलो की वोसाडेन गेले म्हणून पूण फातरापणां आसलें. ह्या व्लॉगाच्या थ्रू हांव तुमकां सांगपाक सोदता की कॉलेज लायफ फक्त शिकपाची उरना. केन्ना तुमची फ्रेंड्सां वांगडा बंक करपा जाय, मस्ती करपा जाय. आमची कॉलेज लायफ सो जाता तितले आमची फ्रेंड्सां बरोबर एन्जॉय करून मेमरीज क्रिएट करून घेवप. हो व्लॉग पळय तुमकांय बंक मारीन दिसतले बट म्हयन्यान 1 ते 2 पावटी मारे. तेज्याय चड बंक मारले जाल्यार टिचर म्हाका कमेंटां धुवतली.